म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, परत एक फावट मन की बात कुटुंबातल्या लोकांक येवकार. आयज परत एक फावट आमी देशांतल्या यशस्वीपणांचेर आनी देशांतल्या लोकांच्या सामुहीक यत्नांचेर उलयतले. विकसीत भारताची बुनियाद घटमूट करपी 21व्या शेंकड्यांतल्या भारतांत खूब कितें घडटा. देखीक ह्याच 23 ऑगस्ट दिसा आमी सगळ्या देशांतल्या लोकांनी पयलो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दीस मनयलो. तुमी सगळ्यांनी हो दीस मनयलो आसतलो. परत एक फावट तुमी चंद्रयान-3च्या यशाची परब मनयली आसतली हाची म्हाका खात्री आसा. फाटल्या वर्सा ह्याच दिसा चंद्राच्या दक्षिण भागांतल्या शिवशक्ती बिंदूचेर चंद्रयान-3 यशस्वीपणान देंवलें. ही गौरवशाली कामगिरी करपी भारत हो संवसारांतलो पयलो देश जालो. इश्टानो, अंतरिक्ष क्षेत्रांतल्या सुदारणांचो देशांतल्या तरणाट्यांकूय खूब फायदो जाला. देखून आयज अंतरिक्ष क्षेत्रा कडेन संबंदीत आशिल्ल्या म्हज्या कांय तरणाट्या सहकाऱ्यां कडेन मन की बात हातूंत कित्याक उलोवचें न्हय अशें म्हाका दिसलें. स्पेसटेक स्टार्टअप गॅलेक्सायचो पंगड म्हजे वांगडा उलोवपाक लागला. हें स्टार्टअप IIT मद्रासच्या आदल्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केल्लें. हे सगळे तरणाटे आयज फोन लायनीचेर आमचे वांगडा हाजीर आसात. सुयश, डॅनियल, रक्षीत, किशन आनी प्रणीत. येयात ह्या तरणाट्यांचे अणभव आयकुयात. प्रधानमंत्री: हॅलो सगळे. हॅलो. प्रधानमंत्री: नमस्ते सगळे. नमस्ते सर. प्रधानमंत्री: बरें इश्टानो, IIT मद्रासाच्या काळांतली इश्टागत आयज लेगीत घट आसा. हाकाच लागून तुमी एकठांय गॅलेक्साय सुरू करपाचें थारायलें आनी आयज ते विशीं थोडें जाणून घेवपाचें आसा. हे विशीं सांगात. हाचे वांगडाच तुमच्या तंत्रगिन्यानाचो देशाक कितलो फायदो जावपाचो आसा तेंय सांगात. सुयश: हय, म्हजें नांव सुयश. तुमी सांगिल्ले प्रमाण आमी एकठांय आसात. IIT मद्रासांत सगळे एकठांय मेळ्ळे. आमी सगळे थंय आमच्या इंजिनियरिंगाच्या वेगवेगळ्या वर्सांनी शिकताले आनी त्या वेळार आमकां दिसलें की हायपरलूप नांवाचो एक प्रकल्प आसा. आमकां दिसलें की आमी एकठांय काम करचें. त्याच वेळार आमी एक पंगड सुरू केलो. ताचें नांव आविष्कार हायपरलूप. ताचे वांगडा आमी अमेरिकेंतूय गेल्ले. त्या वर्सा आमची आशियांतली एकमेव टीम आशिल्ली जी थंय पावली आनी आमच्या देशाचो ध्वज आशिल्लो तो आमी थंय उबारलो. आनी संवसारभरांतल्या सुमार 1,500 पंगडां मदल्यान आमी पयल्या 20 पंगडां मदीं आशिल्ले. प्रधानमंत्री: येयात, फुडें आयकुचे पयलीं हांव तुमकां हाचे खातीर परबीं दितां. सुयश: तुमकां खूब खूब आभार सर. त्या यशस्वीपणांत आमची इश्टागत खोलायेन वाडली आनी अशे कठीण प्रकल्प करपाक आत्मविश्वासूय वाडलो. आनी त्याच बरोबर स्पेसएक्स आनी तुमी अंतरिक्ष खाजगीकरण मळार 2020 वर्सा एक म्हत्वाचो निर्णय घेतिल्लो ते विशीं आमी खूब उत्सूक आशिल्ले. आनी आतां आमी कितें बांदतात ताचेर उलोवपाक रक्षिताक आपोवंक सोदता सर. रक्षीत: नमस्कार, म्हजें नांव रक्षीत. ह्या तंत्रज्ञानाचो फायदो कितें आनी ह्या तंत्रगिन्यानाचो आमकां कसो फायदो जातलो हाका हांव जाप दितां. प्रधानमंत्री: रक्षीत, तुमी उत्तराखंडांत खंयच्यान आसात? रक्षीत: सर, हांव आल्मोराचो. प्रधानमंत्री: तर तुमी बाल मिठाईवाले आसात तर? रक्षीत: हय सर, बाल मिठाई आमची आवडटी. प्रधानमंत्री: आमचो तो लक्षसेन आसा, तो म्हाका नेमान बाल मिठाई खावपाक दिता. हय रक्षीत, सांग. रक्षीत: म्हळ्यार आमचें हें तंत्रगिन्यान अंतरिक्षांतल्यान मळबां पलतडी पळोवंक शकता आनी रातच्या वेळारूय पळोवंक शकता. देखून आमी दर दिसा देशाच्या खंयच्याय कोनशाचेर स्पश्ट चित्र काडूंक शकतात. आनी हो डेटा आमी 2 वाठारांनी उदरगती खातीर वापरतले. पयलें म्हळ्यार भारताक अत्यंत सुरक्षीत करप. आमी दर दिसा आमच्या शिमेचेर आनी आमच्या दर्या आनी दर्या देगेचेर नदर दवरूंक शकतात. आनी दुस्मनाच्या वावराचेर नदर दवरतले आनी आमच्या सशस्त्र दळाक गुप्तचर म्हायती दितले. आनी आतां दुसरो म्हळ्यार भारतांतल्या शेतकारांक सशक्त करप. देखून आमी भारतांतल्या झिंगा शेतकारां खातीर पयलींच एक उत्पादन तयार केलां जें सद्याच्या खर्चाच्या 10 पटीन उण्या खर्चांत अंतरिक्षांतल्यान तांच्या तळ्यांतल्या उदकाचो दर्जो मेजूंक शकता. आनी आमी मुखार वचून संवसारांत सगळ्यांत बऱ्या दर्जाची उपग्रह प्रतिमा तयार करपाक सोदतात. आनी ग्लोबल वॉर्मिंग सारकिल्या जागतीक प्रश्नां आड झुजपाक आमी संवसारांत सगळ्यांत बऱ्या दर्जाचो उपग्रह डेटा दिवपाक शकतात.
प्रधानमंत्री, हाचो अर्थ तुमचो पंगड जय जवान करतलो आनी जय किसान लेगीत. रक्षीत, हय सर, एकदम बरोबर. प्रधानमंत्री, इश्टानो, तुमी इतलें बरें काम करतात. हांव हेंवूय जाणून घेवपाक सोदतां की तुमच्या तंत्रगिन्यानाची अचूकताय कितें. रक्षीत, सर, आमी 50 सेंटीमीटर परस उण्या रिझोल्युशनाचेर वचूंक शकतले आनी एकाच वेळार सुमार 300 चौखण किलोमीटर परस चड वाठाराची प्रतिमा आमी काडूंक शकतले. प्रधानमंत्री, येयात. म्हाका दिसता जेन्ना देशवासी हे आयकतले तेन्ना तांकां खूब अभिमान जातलो. पूण आनीक एक प्रश्न विचारपाक हांव सोदतां. रक्षीत, हय सर. प्रधानमंत्री, अंतरिक्ष पर्यावरण यंत्रणा खूब वायब्रंट जावपाक लागल्या. आतां तुमच्या पंगडाक खंयचे बदल दिसतात. किशन, सर, म्हजें नांव किशन. गॅलेक्साय सुरू जाले उपरांत इन स्पेस येता तें आमी पळयलां आनी आमी जायतीं धोरणां येतना पळयल्यात, जशी जिओ स्पेशियल डेटा पॉलिसी आनी इंडिया स्पेस पॉलिसी. आनी आमी फाटल्या 3 वर्सांत जायते बदल येतना पळयल्यात आनी खूब प्रक्रिया, खूब मुळावी बांदावळ आनी खूब सुविधा ही इस्रोन आनीक खूब बऱ्या पद्दतीन उपलब्ध करून दिल्या. जशें आमी इस्रोंत वचून आमच्या हार्डवॅराची चांचणी करूंक शकतात, तशें आतां हें सामकें सोंपेपणान करूं येता. 3 वर्सां आदीं ती प्रक्रिया इतली नाशिल्ली आनी आमकां आनी हेर जायत्या स्टार्टअप्सांकूय ती खूब उपकाराक पडल्या. आनी हालींच्या FDI धोरणाक लागून आनी सुविधा उपलब्ध आशिल्ल्यान स्टार्टअप येवपाक खूब प्रोत्साहन मेळटा आनी अशे स्टार्टअप येवन खूब सोंपेपणान आनी खूब बरे तरेन उदरगत जावंक शकता. ज्या मळार उदरगत चड करून खूब खर्चीक आनी वेळ वगडावपी आसता. पूण सद्याची धोरणां आनी इन स्पेस आयले उपरांत स्टार्टअप्सांक जायत्यो गजाली सोंप्यो जाल्यात. म्हजो इश्ट डेनिल चावडा हाचेर कितें तरी सांगपाक सोदता. प्रधानमंत्री, सांग डेनिल. डेनिल, सर, आमी आनीक एक गजालीचें निरीक्षण केलां. अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांच्या विचारांत बदल पळयला. पयलीं तांकां भायर वचून उच्च शिक्षण घेवपाची इत्सा आशिल्ली आनी थंय आनी स्पेस डोमेनांत काम करपाची इत्सा आशिल्ली. पूण आतां भारतांत स्पेस इकोसिस्टम खूब बरी येवपाक लागल्या. म्हणूनच ते आतां परत भारतांत आयले आनी ह्या इकोसिस्टमींत काम करपाक लागले, प्रणालीचो एक भाग जावपाक. देखून आमकां खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी आमच्याच कंपनींतले कांय लोक परतून येवन हांगा काम करूंक लागल्यात. प्रधानमंत्री, तुमी दोगांयनी सांगलें अशें म्हाका दिसता. किशन आनी डेनिल, एका वाठारांत सुदारणा जाता तेन्ना ती सुदारणा कितले जायते परिणाम करता हाचेर जायत्या जाणांनी लक्ष दिवंक नासतलें अशें म्हाका खात्रीन दिसता. कितल्या लोकांक फायदो जाता आनी तुमच्या वर्णनाचो कारण तुमी त्या मळार आसात तें तुमच्या मनांत नक्कीच येता. आनी देशांतले तरणाटे आतां ह्या मळार आपलो फुडार सोदतात हें तुमी पळयलां. तुमचें निरीक्षण खूब बरें आसा. हांव विचारपाक सोदतां, स्टार्टअप आनी स्पेस सॅक्टरांत यश मेळोवपाक सोदपी तरणाट्यांक तुमी कितें संदेश दिवपाक सोदतात. प्रणीत, सर, हांव प्रणीत आनी ह्या प्रश्नाक हांव जाप दितां. प्रधानमंत्री, हय प्रणीत, सांग. प्रणीत, सर, म्हज्या कांय वर्साच्या अणभवांतल्यान 2 गजाली सांगपाक हांव सोदतां. पयली गजाल म्हळ्यार तुमकां स्वता स्टार्टअप करपाची आसल्यार ही संद आसा. कारण पुराय संवसारांत भारत हो संवसारांतलो सगळ्यांत नेटान वाडपी अर्थवेवस्था आशिल्लो देश आनी हाचो अर्थ तुमकां खूब संदी आसात. जशें पिरायेच्या 24व्या वर्सा फुडल्या वर्सा आमचो उपग्रह प्रक्षेपण जातलो अशें समजून म्हाका अभिमान दिसता. ज्या आदाराचेर आमचें सरकार कांय व्हडले निर्णय घेतले आनी तातूंत आमचें ल्हान योगदान आसा, अशा कांय राष्ट्रीय प्रकल्पांचेर काम करपाक मेळचें हो असो उद्देग आनी हो असोच वेळ. हो अंतरिक्ष उद्देग आयजूच सुरू जाला हें मतींत घेतल्यार हांव म्हज्या तरणाट्या इश्टांक सांगपाक सोदतां की ही संद फकत प्रभावा खातीर न्हय तर तांच्या स्वताच्या आर्थीक वाडा खातीर आनी एक जागतीक समस्या सोडोवपाक लेगीत आसा. देखून आमी आमचे मदीं उलयतात की भुरगेपणांत आमी म्हणटाले की व्हड जातकच आमी नट खेळगडे जातले. पूण आयज आमी आयकतात की कोण व्हड जातकच तो म्हणटा व्हड जातकच उद्देजक जावपाक सोदता, अंतरिक्ष उद्देगांत काम करपाक सोदता. ह्या पुराय रुपांतरांत आमी ल्हानसो वांटो घेतात हो आमकां खूब अभिमानाचो खीण. प्रधानमंत्री, इश्टानो, एके तरेन प्रणीत, किशन, डेनिल, रक्षीत, सुयश, तुमची इश्टागत जितली घट आसतली तितलोच तुमचो स्टार्टअप बळिश्ट. देखूनच तुमी इतलें अद्भुत काम करतात.
कांय वर्सां आदीं IIT मद्रासाक भेट दिवपाची संद म्हाका मेळ्ळी आनी त्या संस्थेची उत्कृश्टताय हांवें स्वता अणभवल्या. आनी खंयच्याय तरेन IIT संबंदी पुराय संवसारांत आदराची भावना आसा आनी थंयच्यान भायर सरपी आमचे लोक भारता खातीर काम करतात तेन्ना ते कितें तरी बरें योगदान दितात हें निश्चित. तुमकां सगळ्यांक आनी स्पेस सॅक्टरांत काम करपी हेर सगळ्या स्टार्टअप्सांक म्हजे कडल्यान खूब परबी आसात आनी तुमच्या पांचूय इश्टां कडेन उलोवपाक म्हाका खूब आवडलें. बरें, तुमकां खूब आभार इश्टानो. सुयश: खूब खूब आभार सर. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या वर्सा हांवें लाल किल्ल्यांतल्यान एक उलो दिला. राजकी फाटभूंय नाशिल्ल्या 1,00,000 तरणाट्यांक राजकी वेवस्थे कडेन जोडपाचो. हाचेर म्हाका प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळा. हाचे वयल्यान आमच्या तरणाट्यांचो कितलो व्हड आंकडो राजकारणांत प्रवेश करपाक तयार आसा हें स्पश्ट जाता. ते फकत योग्य संद आनी योग्य मार्गदर्शन सोदतात. देशभरांतल्या तरणाट्यां कडल्यानूय ह्या विशयाचेर पत्रां आयल्यात. सोशल मिडियाचेरूय प्रचंड प्रतिसाद मेळ्ळा. लोकांनी म्हाका जायते तरेच्यो सुचोवण्यो धाडल्यात. कांय तरणाट्यांनी पत्रांत बरयलां की हें तांचे खातीर विश्वास बसचें ना अशेंच. तांच्या आज्याक वा आवय बापायक कसलेंच राजकी दायज नाशिल्ल्यान तांकां जाय जाल्यार लेगीत राजकारणांत प्रवेश मेळूंक नाशिल्लो. कांय तरणाट्यांनी बरयलां की तांकां तळागाळांतल्या पावंड्यार काम करपाचो बरो अणभव आसा. देखून लोकांची समस्या सोडोवपाक ते उपकाराक पडूं येतात. कुटुंबीक राजकारण नव्या प्रतिभेक दामून दवरता अशेंय कांय तरणाट्यांनी बरयलां. अशे यत्न केल्यार आमची लोकशाय आनीक घट जातली अशें कांय तरणाट्यांनी सांगलें. ह्या विशयाचेर सुचोवण्यो धाडपा खातीर सगळ्यांचे उपकार मानता. आतां आमच्या सामुहीक यत्नाक लागून राजकी फाटभूंय नाशिल्ले अशे तरणाटे राजकारणांत मुखार येवंक शकतले. तांचो अणभव आनी तांची उमेद देशाक उपेगी पडटली अशी आस्त बाळगिता. इश्टानो, स्वातंत्र्य संघर्शाच्या काळांत लेगीत समाजांतल्या दर एका वर्गांतले जायते लोक मुखार आयले जांकां राजकी फाटभूंय नाशिल्ली. भारताच्या स्वातंत्र्या खातीर तांणी स्वताचो बळी दिलो. विकसीत भारताचें ध्येय साध्य करपाक आयज आमकां परत एक फावट तीच भावना जाय. म्हज्या सगळ्या तरणाट्या इश्टांक हांव सांगतां की ह्या मोहिमेंत नक्कीच सामील जायात. तुमचें हें पावल देशाचो फुडार बदलतलें. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, हे खेपे हर घर तिरंगा आनी पुरा देश तिरंगा ही मोहीम पुराय उंचायेर पावली. ह्या मोहिमेक संबंदीत अद्भुत चित्रां देशाच्या कोनशाक कोनशाक उबीं जाल्यात. घरांचेर तिरंगो फडफडटा तें आमी पळयलें. शाळांनी, कॉलेजींनी, विद्यापिठांनी तिरंगे पळयले. लोकांनी तिरंगो आपल्या दुकानांनी, ऑफिसांत, डॅस्कटॉप, मोबायल आनी वाहनांचेरूय घालो. जेन्ना लोक एकठांय येवन आपली भावना उक्तायतात तेन्ना दर एक मोहिमेक चालना मेळटा. सध्या तुमच्या टीव्ही स्क्रिनीचेर तुमकां दिसपी चित्रां जम्मू काश्मीरांतल्या रियासीची आसात. हांगा 750 मीटर लांब ध्वज घेवन तिरंगो रॅली काडली आनी ही रॅली संवसारांतल्या सगळ्यांत उंच चेनाब रेल्वे पुलाचेर काडली. ही चित्रां ज्या कोणाक दिसली तांकां खोशी जालीच. श्रीनगरांतल्या दळ तळ्यांतल्या तिरंगा यात्रांची सोबीत चित्रां आमी सगळ्यांनी पळयलीं. अरुणाचल प्रदेशांतल्या उदेंत कामेंग जिल्ल्यांत 600 फूट लांब तिरंगी ध्वज यात्रा जाली. तेच प्रमाणांत देशांतल्या हेर राज्यांनी अशा तिरंगा यात्रांनी सगळ्या पिरायेच्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो. स्वातंत्र्य दीस आतां सामाजीक उत्सव जावपाक लागला. तुमकांय हो अणभव आयला आसतलो. लोक तिरंगी माळांनी घर सजयतात. आपमदत गट कडेन संबंदीत बायलो लाखांनी ध्वज तयार करतात. ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्माचेर तिरंगी रंगीत वस्तूंची विक्री वाडटा. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आमच्या ध्वजाचे 3 रंग देशाच्या दर एका कोनशांत सगळी कडेन जमिनीचेर, उदकाचेर आनी मळबाचेर दिसले. तशेंच हर घर तिरंगा संकेत थळार 5 कोटी परस चड सेल्फी आयल्यो. ह्या मोहिमेक लागून पुराय देश बांदून दवरलो आनी हीच आसा एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना. इश्टानो, मनीस आनी जनावरांच्या मोगाचेर आदारीत
जायते चित्रपट तुमी पळयले आसतले, पूण आसामांत ह्या दिसांनी एक खरी काणी तयार जावपाक लागल्या. आसामांतल्या तिनसुकिया जिल्ल्यांतल्या बारेकुरी ह्या ल्हान गांवांत मोराण समाजांतले लोक रावतात. आनी ह्या गांवांत हांगा हुलॉक गिबन माकड अशें जांकां म्हणटात ते हॉलो माकडूय रावतात. हुलॉक गिबन्सांनी ह्या गांवांतूच आपलें घर केलां. तुमकां कळटकच अजाप जातलें, ह्या गांवांतल्या लोकांचो हुलॉक गिबना कडेन खूब खोल संबंद आसा. गांवचो लोक आयज लेगीत आपली पारंपारीक मुल्यां पाळटात. देखून तांणी ती सगळीं कामां केलीं, जाका लागून गिबन्सा कडेन तांचो संबंद आनीक घट जातलो. जेन्ना लोकांक कळ्ळें की गिबन्सांक केळीं आवडटात, तेन्ना तांणी केळींची लागवडूय सुरू केली. हाचे भायर गिबन्साच्या जल्म मरणा कडेन संबंदीत आशिल्ली चालीरिती ते आपल्या खातीर जे पाळटात तशीच आपूण पाळटले अशें तांणी थारायलें. तांणी गिबनांक नांवांय दिलीं. हालींच गिबन्सांक लागींच्यान वचपी वीज तारांक लागून अडचणींक तोंड दिवचें पडलें. अशे परिस्थितींत ह्या गांवच्या लोकांनी ही गजाल सरकारा मुखार दवरली आनी रोखडोच ताचो उपाय सोदून काडलो. आतां हे गिबन फोटो खातीर लेगीत पोज दितात अशें म्हाका कळ्ळां. इश्टानो, अरुणाचल प्रदेशांतले आमचे तरणाटे इश्टूय जनावरांच्या मोगांत खंयच फाटीं नात. अरुणाचलांतल्या आमच्या कांय तरणाट्यांनी 3D प्रिंटींग तंत्रगिन्यान वापरपाक सुरवात केल्या. कित्याक तें तुमकां खबर आसा? कारण तांकां तांच्या शिंगां आनी दांतांक लागून रानवटी जनावरांक शिकार करपा पासून वाटावपाची इत्सा आसा. नाबम बापू आनी लिखा नाना हांच्या फुडारपणा खाला एक पंगड जनावरांच्या वेगवेगळ्या अवयवांचें 3D प्रिंटींग करता. शिंगां आसूं, जनावरांचे दांत आसूं, ही सगळीं 3D प्रिंटिंगांतल्यान तयार करतात. उपरांत हाचे पासून ड्रेस आनी कॅप सारकिल्ल्यो वस्तू तयार जातात. हो एक अद्भुत पर्याय आसून तातूंत बायोडिग्रेडेबल पदार्थ वापरतात. अशा अद्भुत यत्नांची फावो ती कदर जावंक जाय. हांव म्हणटालों की ह्या मळार चडांत चड स्टार्टअप येवंक जाय, जाका लागून आमच्या जनावरांक राखण मेळटली आनी ही परंपराय चालू उरतली. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, मध्य प्रदेशांतल्या झाबुआंत कितें तरी अद्भुत घडटा, जाचे विशीं तुमकां खबर आसूंक जाय. आमच्या नितळसाण कामगार भाव भयणींनी थंय अजापां केल्यात. ह्या भाव भयणींनी वेस्ट टू वेल्थ हो संदेश वास्तवांत रुपांतरीत करून आमकां दाखयला. ह्या पंगडान झाबुआच्या एका पार्कांत कोयरांतल्यान अद्भुत कलाकृती तयार केल्यात. आपल्या ह्या वावरा खातीर तांणी प्लास्टिकाचो कोयर एकठांय केलो. भोंवतणच्या वाठारांतल्यान बाटली, टायर आनी पायपां वापरलीं. हे कलाकृतींत हेलिकॉप्टर, गाडयो, तोप हांचोय आस्पाव जाता. तशेंच सोबीत लोंबकळपाची फुलां तयार केल्यात. हांगा वापरिल्ल्या टायरांचो उपेग करून बरे बेंच तयार केले. नितळसाण कामगारांच्या ह्या पंगडान रिड्यूस, रियूज आनी रिसायकल हो मंत्र आपणायला. तांच्या यत्नांक लागून पार्क खूब सोबीत दिसपाक लागला. हें पळोवपा खातीर थळावे लोकच न्हय तर भोंवतणच्या जिल्ह्यांत रावपी लोक लेगीत हांगा पावपाक लागल्यात. इश्टानो, आयज आमच्या देशांतले जायते स्टार्टअप पंगडूय पर्यावरणाक चालना दिवपाच्या अशा यत्नांत वांटो घेतात हाची खोस आसा. इकॉन्शियस नांवाचो एक पंगड आसा जो प्लास्टीक कोयर वापरून पर्यावरणाक अनुकूल अशीं उत्पादनां तयार करता. आमच्या पर्यटन थळांनी, खास करून दोंगराळ वाठारांनी कोयर पातळिल्लो पळोवन तांकां ही कल्पना आयली. अशा लोकांच्या आनीक एक पंगडान एकोकारी नांवाचो स्टार्टअप सुरू केला. प्लास्टीक कोयरांतल्यान वेगवेगळ्यो सोबीत वस्तू ते तयार करतात. इश्टानो, टॉय रिसायकलिंग होवूय असो आनीक एक वाठार जातूंत आमी एकठांय काम करपाक शकतात. जायत्या भुरग्यांक कितले बेगीन खेळण्यांचो वाज येता तेंय तुमकां खबर आसा. जाल्यार त्याच खेळण्यांचें सपन मोगान बाळगुपी भुरगींय आसात. तुमची भुरगीं आतां खेळनात अशी खेळणी तुमी दान करूंक शकतात. पर्यावरणाची राखण करपाचोय हो एक बरो उपाय. आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन यत्न केल्यारूच पर्यावरण घटमूट जातलो आनी देशूय फुडें वतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, फकत कांय दिसां आदीं आमी 19 ऑगस्टाक रक्षाबंधनाचो उत्सव मनयलो. त्याच दिसा संवसारभर संवसारीक संस्कृत दिसूय मनयलो.
आयज लेगीत भारतांत आनी परदेशांत लोकांची संस्कृता कडेन खाशेली आसक्ती आसा. संवसारांतल्या जायत्या देशांनी संस्कृत भाशेचेर वेगवेगळ्या प्रकारचे संशोधन आनी प्रयोग चालू आसात. आमी फुडें वचचे पयलीं तुमकां एक ल्हानशी ऑडियो क्लिप आयकूंक दिता. Titirshuk shigragam gangam idam lakshmanam abrai. Repeat it. Se करतो. Satu drishtra naditire navam ishvakunandana titirshuk shigragam gangam idam lakshmanam abravit. इश्टानो, हो ऑडियो युरोपांतल्या लिथुएनिया ह्या देशाक संबंदीत आसा. थंयच्या प्राध्यापक वायटीस विदुनास हांणी एक आगळोच यत्न केला आनी ताका नांव दिलां न्हंयाचेर संस्कृत. थंय नेरीस न्हंयचे देगेर लोकांच्या एका पंगडान एकठांय येवन वेद आनी गितांचें पठण केलें. हांगा फाटलीं कांय वर्सां सावन अशे यत्न चालू आसात. तुमी संस्कृताक मुखार व्हरपी अशे यत्न मुखार हाडीत रावात. म्हज्या मोगळ्या देशवासियांनो, आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत फिटनेसाक व्हड म्हत्व आसा. फिट रावपा खातीर आमच्यो खावपाच्यो संवयी आनी जिणे पद्दतीचेर लक्ष दिवचें पडटलें. लोकांक फिटनेस विशीं जागृत करपा खातीर फिट इंडिया मोहीम सुरू जाली. आयज दर एक पिरायेचे आनी वर्गांतले लोक निरोगी रावपा खातीर योग आपणावपाक लागल्यात. लोकांनी आतां आपल्या थाळींत सुपरफूड मिलेट्स म्हळ्यारूच श्री अन्न हाका सुवात दिवपाक सुरवात केल्या. ह्या सगळ्या यत्नांचो हेत म्हळ्यार दर एक कुटुंब भलायकेन भरिल्लें आसचें होच आसा. इश्टानो, आमचें कुटुंब, आमचो समाज, आमचो देश आनी तांच्या सगळ्यांचो फुडार आमच्या भुरग्यांचेर आनी तांच्या भलायकेचेर आदारून आसता. आनी भुरग्यांचे बरे भलायके खातीर तांकां योग्य पोशण मेळत रावप म्हत्वाचें. भुरग्यांचें पोशण हें देशाचें प्राधान्य आसा. आमी वर्सभर तांच्या पोशणाचेर लक्ष दितात, तरी पूण एक म्हयनो देश ताचेर खास लक्ष केंद्रीत करता. हे खातीर दर वर्सा 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर ह्या काळांत आमी पोशण म्हयनो मनयतात. लोकांक पोशणा विशीं जागृत करपा खातीर पोशण मेळावो, एनिमिया शिबिरां, नव्यान जल्मल्ल्या भुरग्यांच्या घरा भेट दिवप, परिसंवाद, वेबिनार अश्यो जायत्यो पद्दती आमी आपणायतात. आंगणवाडीच्या हाताखाला आवय भुरग्यांच्यो समित्योय जायत्या सुवातींनी स्थापन केल्यात. ह्यो समिती कुपोशीत भुरगीं, गुरवार बायलां आनी नवजात भुरग्यांच्या आवयांचो नियाळ घेतात. तांचेर सतत नदर दवरतात आनी तांच्या पोशणाची वेवस्था करतात. फाटल्या वर्सा पोशण मोहिमेचोय संबंद नव्या शिक्षण धोरणा कडेन जोडला. पोशण भी पढाई भी ह्या मोहिमे वरवीं भुरग्यांच्या समतोल विकासाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. तुमच्या वाठारांतल्या पोशण जागृताय मोहिमेंतूय तुमी वांटो घेवंक जाय. तुमचे कडल्यान एक ल्हानसो यत्न कुपोशणा आडच्या ह्या झुजांत खूब आदार दितलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, ह्या मन की बात कार्यावळींत इतलेंच. मन की बात ह्या कार्यावळींत तुमचे कडेन उलोवपाक म्हाका सदांच बरें दिसता. कुटुंबाच्या वांगड्या सयत बसून शांत वातावरणांत म्हजे विचार सांगता अशें दिसता. तुमच्या मनाक हांव जोडटा. तुमचो प्रतिसाद, सुचोवण्यो म्हजे खातीर खूब मोलादीक आसात. कांय दिसांनी जायते उत्सव येवपाचे आसात. तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दितां. तशेंच जन्माष्टमीचो उत्सव आसा. फुडल्या म्हयन्याचे सुरवेक गणेश चतुर्थीची परब आसा. ओणम उत्सवूय लागीं आसा. तशेंच मिलाद उन नबी हे खातीर लेगीत परबी दिता. इश्टानो, ह्या म्हयन्याचे 29 तारखेक तेलुगू भासा दिसूय आसा. ही खरेंच एक बरीच अद्भुत भास. संवसारभरांतल्या सगळ्या तेलुगू भास उलोवप्यांक तेलुगू भास दिसाची परबी. प्रपंच व्याप्त्यांगा उन्न तेलुगू वारिकी तेलुगू भाषा दिनोत्सव शुभाकांक्षलू. इश्टानो, हांव तुमकां सगळ्यांक पावसाच्या ह्या दिसांनी सादूरताय बाळगुपाक सांगपाक सोदतां. तेच वांगडा कॅच द रेन मुवमेंटचे वांगडी जावपाचोय आग्रो करता. हांव तुमकां सगळ्यांक एक पेड माँ के नाम मोहिमेची याद करून दिवपाक सोदतां. खूब झाडां लावची आनी हेरांकय तशें आवाहन करचें. फुडल्या दिसांनी पॅरिसांत पॅरालिंपिक्सूय सुरू जावपाच्यो आसात. आमचे दिव्यांग भाव भयणी थंय पावल्यात.
140 कोटी भारतीय आमचे ॲथलीट आणि खेळगड्यांक चियर करतात. तुमी लेगीत #चियर फॉर भारत वांगडा खेळगड्यांक प्रोत्साहन दियात. फुडल्या म्हयन्यांत मेळटले तेन्ना आनिकूय विशयांचेर चर्चा करतले. तो मेरेन म्हाका निरोप दियात. खूब खूब धन्यवाद. नमस्कार.